राज्यात रस्त्यांचो विषय बरोच गाजता। प्रत्येक वाठाराचो रस्तो आपल्या गुणांक लागून फामाद। नावेलचो रस्तो हातूंतलो एक। हो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हांगा दिसपट्टे अपघात जाताले। ताजेर उपाय काडपा खातीर नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान हायवे इंजिनियरांक बरोबर घेवन रस्त्याची पळोवणी केली। रस्त्याचो प्रस्न तडीक लावपाचे उतर दिले। पळयात। आज नावेलीचे MLA जो आसा उल्हास तुयेकर हेणे आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी हे इन्स्पेक्शन केला हे एक ह्या रोडाचे आनी दुसरी डिवायडराचे आनी MLA पळयले की कितली त्रास जाता ते गाडीवाल्यांक कितली त्रास जातात कितली खण पडल्यात हे तेणे पळोवन तेणे इन्स्ट्रक्शन दिले कडेन आसा PWD ऑथॉरिटीक आनी तेजे बरोबर PWD ऑथॉरिटी जे आसा तेयी आसले आनी तेणी सांगला की हांगा कॉन्क्रिटाचे जे पेवर्स आसात ते बसून हो रोड जो इतलो पिड्ड्यार जाता एवरी टायम वो कॉन्क्रीट घालून कॉन्क्रिटाचे जे ब्लॉक आसात हे घालून करता म्हूण सांगले कडेन आसा आनी हे करतरेक घालतरेक हेचेर सोल्युशन येतलें हें सोल्युशन येयल्या पुरो म्हूण मागता कित्याक हो जो जागो आसा हो उदकाचो जागो आसा हांगा उदक भरता पूण इतले काम करून सुद्दां पयशे वेस्ट करून सुद्दां हेचेर कांयच उपाय जालो ना हेच्याच खातीर आज तेणी विजीट दिले आनी इन्स्पेक्शन करून तेणी पळयले कडेन आसा की हांगा पेवर्स घाली जे कॉन्क्रिटाचे पेवर्स दाट हे घातल्यार हांगा सोल्युशन जाता म्हणून आतां पळोवच पडटलें की ते घालून जर सेफ जाता कोणी कितें उपाय येता जाल्यार पळोवच पडटलो तो जाल जाल्यार बरें आसा ना जाल्यार पडटें तेंच म्हणून मागतात की हांगा बेगीच्या बेगीन बरें कॉन्क्रीट घालून हें करचें म्हणून हांगा जे आसा जो MLA आसा उल्हास तुयेकर हेणे इन्स्पेक्शन म्हणून केले कडेन आसा आनी पळयले कडेन आसा सांगला की हे 2 ते 3 म्हयन्या भितर हें काम जातलें म्हणून हांगासर जे बेले म्हणटा ते वाड्याचेर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बारीकशें पोर्शन आहा त्या पोर्शनाचेर तो भाटकार आहा तो जागो तेणी तो एक्सटेंड करपाक दिवना त्या कारणां खातीर बारीक बारीक एक्सिडेंट जाता फाटल्या 8 दिसा पयलीं एक 4 व्हिलर गाडी त्या डिवायडराचेर वयर जाली सो आमी हायवे इंजिनियर आमचे आमी MLA आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी हायवे इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां दिसून येयलें की ते डिवायडर आहा ते लोकांक त्रास करता सो आमी ते डिवायडर आतां ते काडपा लायल्या आनी लोकांक त्रास जावपा येना आनी जे कोण 4 व्हिलर आसता तांकां ते अकस्मात ते दिश्टी पडटा की तो थंय रस्तो बारीक जाला सो आमी त्या खातीर डिवायडर काडटा आनी तें काम चालू जालां। नावेलचो रस्तो कितलेय फावट सारको केल्यार डांबर परत व्हांवून वता। हातूंत पयशांचो इबाड। ताका लागून टिकाऊ उपाय म्हणटा तो बऱ्या दर्जाचे टायल्स। आयकात नावेलीच्या आमदाराक कितें सांगपाचें आसा ते रोडाचे बी सगळे आमी आमचे PWD इंजिनियरांक दाखयले कडेन आसा त्या टायमा भितर सद्या आतां पावसूय पडटा आनी ती बारीक बारीक कामां करची आनी सगळे वेवस्थीत जातली तो नावेली रोडा कितें आसा त्या चर्ची कडेन जे आहा तणाचेर एवरी इयर पावसान थंय तो रोड डॅमेज जाता सो आमी ताका परमनंट सोल्युशन काडपाक केला आनी ताचो इस्टिमेट बी जाला फक्त ते म्हाका दिसता आनी 2-3 म्हयन्या भितर ते काम जातलें ताका आमी पेवर्स बसयता म्हणजे परमनंट सोल्युशन ते कितें जाता डांबर घातला काय परतून परतून तो डांबर वयता म्हाका दिसता पावसान तेजे 5-6 फावटी तरी ते रिपेर केला आनी आयजी ते 1-2 दिसा भितर परतून रिपेर करपाचें आहा सो रिपेर करून करून ते बेस्ट वेस्ट ऑफ मनी जाता त्या खातीर तेजे परमनंट सोल्युशन ताका टायल्स घालपाचे स्ट्रॉंग टायप टायल्स येता ते घातल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत।